Ganaswang T10. Bobagivant Marieci Alzami Porob Kortan Munon Santoshi Karsan Sorves Porakavakanta Bobagivant Marieci Alzami Porob Kortan Munon Santoshi Karsan Sorves Porakavakanta Amchi Karsa Murgota Jivya Devak Dinvasa Amchi Karsa Murgota Jivya Devak Dinvasta. बाबाची पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सव्या आसूं बाबा बडिनो आयज भाग्यवंत आंकवार मारिया रुजारीची सायबीण हेचे समरण आयज आमी करता. व्हड व्हड झुजूंक आदार मागलो तेन्ना सायबीण मायचेच मोजतीन असलें झुजून ताचेर जैतिवंतपण जिखून घेतलें. आमकां हें देवस्वां करतना रोजाराचें कोंत हातीन घेवन सायबीण माय लागीं मागून आनी तिचेच मजतीन देवा सरशी पावोवंक आमकां एक हातयार जावं दी आमचो तेर्स आमी करता तेन्ना न्हयच फकत सायबीण मायचें नियाळूंक पूण जेजूचे एक गूट जिवितांतले आसा ते नियाळूंक आमी आपणावंक आनी त्या प्रमाणे सायबीण मायक तशेंच जेजूक लागीं सरूंक पावोवंक. हेचे मीस भेटयता ऑड्री फेर्नांडीस दिनवासनेच्या मनान आनी तेच बरोबर आपलो जल्माचो दीस पाळटा. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. तेच बरोबर ब्रँडन मॅन्डीस होय भुरगो आपलो जल्माचो दीस पाळटा ताचेरूय देवाचो आशिर्वाद करपाक आमी मागता. निमिसाची पेटेक तयार जावंक आमची काळजां मनां आयती करून देवाच्यान एकामेकाचे बोगसळे मागुया. सोम्या जेजू तुजें उतर आयकूंक वाचूंक आनी नियाळूंक आमी वेळ करूंक ना आनी भार घेवंक ना म्हूण आमी बोगसळे मागता. सोम्या काकुतको जेजू तुज्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी मांडून हाडूंक ना म्हूण आमी बोगसळे मागता. क्रिस्ता काकुतको जेजू तुजें उतर आमच्या क्रिस्ती आनी अक्रिस्ती भावा भयणींक परगटूंक आमी उर्बा दाखोवंक ना म्हूण बोगसळे मागता. सोम्या काकुतको सर्पदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या. ताच्या कश्ट आनी खुर्सा वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता.
आमच्या सुमयादूच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सभेत पवित्र आत्म्याचे एक पडार जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. जैतुनाच्या दोंगरार थावन सीस जेरुसल्याक परतले. एका सोनवाराचे वाटेंतलो तो दोंगर जेरुसल्याक लागीं उरता. शारांत भितर सरतच ते रावतल्या त्या उंचल्या कुडांत गेले. ते हे पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलिप, तोमे, बार्थोलोमेव, माथ्येव, आल्फियाचो पूत जाकोब आनी उर्बेवंत शिमाव आनी जाकोबाचो पूत जुदास. जेजूचे माये मारी आनी तांच्या भावा भयणी बरोबर तशेंच हेरा ओस्तोऱ्या सांगाती ते सगळे एकाच मनान मागणें करीत आसले. देवाचे उतर हे. देवाचे वडकार. आमचो जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांता, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांता, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चाकोरणीचेर दिश्ट घाली. सगल्यो पिनकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर बोलिश्टां म्हाका केली ओजापां. पवित्र ओर्चीत सदां ओर्चीत ताचें नांव. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांता, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. आपली भक्ती करतल्या ताई आमचो देव पिणके पिणकेंत काकलूत दया दाखयता. आपलो बलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पर काळजांत मनांत गर्व दवरतल्यांक धांवडायता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांता, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. पदवेदारांक सोदरां वयले शेवटिता. ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. बुकेलोल्यांक दादोस करता देण्यांनी. ग्रेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांता, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दोयाल मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बाळगिता. आब्राहामांक आनी ताच्या पुतांक दिल्लें उतर विस्वासी देव सांबाळटा. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांता, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. नोमान मारये कृपेन बोललेले. सर्वेस्पर देव तुझे सोवे. सदो तूं ओस्तोऱ्या मध्ये सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. 6व्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सोरीन धाडलो. दाविदाच्या गोराण्यांतल्या झुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें. आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कृपेन बोलले, सर्वेस्पर तुजे सोवे आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबोल्ली आनी नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारिये,
देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाच्या शिंवासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजें नांव जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटलीं. आनी पळय, तुजे सोयरे इलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सरशिल्लो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणे तुका क्रिस्ता. बाबडीलो, शुभ वर्तमानांत आमकां हीं उतरां मेळ्ळ्या. देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. आनी हें मारयेन आपल्या जिवितांत आयकलें, समजली, अनुभवलें आनी जिविता मुखार धरूंक ती वावुरली. आनी हाका लागून तिचो जबाबूय ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून. दोनूय कोणटा वळखतच चाकून म्हणून तिणें आपूण ओळखून घेतलें. आनी जावं दी म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. बाबडीनो, हें शुभ वर्तमान आमी जायते फावट आयकलां. आमी घडये वाचच्या आदींच कितें तें जाणा जात. पूण एक खेरीत गूण मारयेचो आमकां दिसून येता. तो मारयेन देवाची मोहिमे खातीर ती जियेली आनी देवाची खोशी पाडूंक ती जियेली. गॉड्स ग्लोरी एंड गॉड्स वील, ह्यो दोनूय वस्तू, देवाची मोहिमा, देवाची खोशी. हेंच आमचे बापा हें मागणें जेजून शिकयलेलें तेन्ना शिसांक अशेंच केल्लें. देवाची मोहिमा दिवंक, देवाची खुशी हें पयलें येता. दुसऱ्या भागान आमकां गरज कितें तें मागूंक. पूण आमची मागणी कांय फावटी म्हाका हें दी, म्हाका तें दी, असलेंच मागणें जाता. देवाची मोहिमा सोदप, देवाची खुशी पाडप हें मागण्यांचें पयलें गरज. आनी हें मारयेन केलें. आयज रुजाय सायबिणीचें आमी परब पाळटा, समरण करता. तेरसाचेंय जावन आसा एक मागणें. तेरसाचे मागण्यांत कांय फावटी आमी भेटयता आनी आमकांय गरज ते ह्या मागण्यान मागता. बाबडीनो, जायते जाणांक आमी विचारलें जाल्यार तुमचो तेर्स कसो चलता घरांत. थोडीं खोडेपणी सांगतलीं, फादर कॉमेंट्स करता आमी, पूण तेर्स काबार जाता म्हणल्यार आनी खंय पावता म्हणून. हो जायते मनांत आमचें येता आनी तेन्ना तेर्स आपशींच काबार जाता म्हणून. तेर्साचें मागणें एक पावरफूल हातयार. आनी बाबडीनो, आमी तेर्स करता तेन्ना ही सुचना घडये आमच्या मनांत धरूं येता. 3 भासांनी आमी हो तेर्स करूं येता. पयले भाशेन म्हणल्यार तेर्सान आमी जेजूच्या जिविताचेर नियाळ करता, गुटांचेर. हे गूट जेजून कितें केलें ताच्या जिविताच्या ह्या गुटांचेर आमी नियाळ करता. जावं ते संतोसाचे, दुखीचे, उजवाडाचे, ऑर्काचे मिस्तेर जेजूच्या जिविताचेर आमी नियाळ करता. म्हणटच एक एक खोण आमी करता तेन्ना आमच्या बापा नमान मरे म्हणटा तेन्ना जो मिस्तेर आमी त्या तर म्हटला ताचेर नियाळ करून म्हणटा. ही एक पयली भाशेन. दुसरे भाशेन तेच करता तो आमी जेन्ना आमच्या बापा
सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं अशें म्हणटा तेन्ना एक एका उतराचेर हांव नियाळ कर म्हणटा. नोमान मरिये कृपेन बोललेली सर्वेस्पर तुजे ताय आसा. एक एका उतराचेर नोमान मरिये, कोणाचो तो नोमान, भोडव्याचो तो नोमान, हे भाशेन एक एका उतराचेर हांव नियाळ करता. पयलें गुटांचेर नियाळ करता, दुसरो उतरांचेर हांव नियाळ करता. आनी तिसरो भाव भयणीनो, कांय फावटी आमकां आमच्या जिवितान असलीं घडितां घडटा ते दोतोर आमी तेच करतना ती आमकां डिस्टर्ब करता तशें, तेच मनांत येता. समजुया आमच्या घराब्यांत एक मरण जालां, तेच करतना आमकां त्याच मनशाचो उगडास येता. वो समजुया आमच्या घरांतल्या कोणाकूय एकल्याक एक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी तेन्ना हेंच मनांत परत परत येता. तेन्ना तूं तेच करता तेन्ना त्या मनान चिंता तेन्ना हो तेच तुजो त्या मनशा पासत भेटय. जावं दी येवं दी तुज्या मनान, पूण तूं आमच्या बापा नोमान मरे म्हणटा तेन्ना तेच खबर जाता तेन्ना सायबीण मांयक म्हणटा तेन्ना हो तेच हांव भेटयतां ह्या म्हज्या मनांत आयलेल्या मनशा पासत. म्हणटच तिनूय भासांनी आमच्यानी हो तेच करूं येता. गुटांचेर नियाळ करप, एक एका उतरांचेर नियाळ करप आनी घडटल्या घडितांनी जे आमी अनुभवता आमकां एके भाशेन आडखोड जाता थंय आमी ह्या हो तेच आमचो भेटप. बाबडीनो पूण अदीक गरजेचें तेच भेटयतना देवाची महिमा सोदप, देवाची खोशी पाळप. आयज असलेंच दर एकल्याक आमकां मन आनी काळीज मागुया. जायत्या जाणांनी व्हड जाणार, थियोलॉजन्स, देवशास्त्र शिकोवपी हांणी पर्यंत ह्या तेर्साचें मागणें करून सायबीण मांयचे मजतीन देवाक एके भाशेन आपणायला आनी परगटला. आमचो पाप साहेब जुआंव पावलो दुसरो, ताकाय ह्या तेर्साचो जायतो मोग आसलो म्हणून आमकां पुस्तकां सांगता. कशे भाशेन तो तेर्साच्या मागण्यांक सायबीण मांयक लागीं आसलो. बेनेडिक्ट 16वो हो पाप साहेब आमचो आदलो, ताणेंय सायबीण मांयच्या जिविताचेर जायतें बरयलां आनी कशे भाशेन सायबीण मांयक फुडें काडून मागूंक आमकां लायलां. म्हणटच हो तेर्स आमी करता हांव तो खऱ्या मनान करुया आनी ह्या मागण्यांतल्यान कोणाकूय तरी भेटोवन तें दुसऱ्याच्या बरेपणा पासत आनी आमच्याय बरेपणा पासत ह्या तेर्सांत मागुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितीमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. ससाच्या ससनाक देवाक जय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकाचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. ससाच्या ससनाक देवाक जय. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्प दिला देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रार्थया. बापा, आंकवार मारयेच्या हातांनी ही आमची देणी तुका आमी भेटोवन दिता आनी तिच्या आदारान तुज्या एकल्याच पुताच्या जिविताचे गूट नियाळून आमचें जिवीत बदलून जेजूच्या जिविता सारकें तुका मानता तसलें जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कोनवाळाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक प्रितमेचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता. सर्व काळी मनशांताय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोनीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो समी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाखाणटा सरकार. तांचे वाखाणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण ससूक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीचे वन जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आपणे पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उदगार दिवन बावर्थाचो घट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सळयली समिया संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आमी उगडास करता ऑड्री फेर्नांडीस, ब्रँडन मॅन्डीस हे आपलो जोड दिसपाटा तांचेर तुजी कृपा वतय म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती भाग्यन धरून मृतान सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासतांची सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. तेर्साच्या मागण्यान आमी गुटांचेर नियाळून, उतरांचेर नियाळून, गोडण्याचेर नियाळून देवाक लागीं सरूंक आनी हे भाशेन मारयेक फुडें घालून तिचे गूण आपणावंक
आमकां आदारान करपा त्या जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सुगीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सरींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाचनात रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमीन. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ए देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, ह्या पवित्र संस्कारांत तुज्या पुताचें मरण आनी पुनर्जिवनपण संतोश भरीत काळजान आमी परगट्टा. हे आमचे सोडवणेचे गूट हांगा भोगतीन समरंभून आनी ते आंकवार मायेचे गुलाब माळेंत भोगतीन नियाळून
ह्या संवसारांत जेजूक ताच्या संतोषांनी आनी कश्टांनी आमी एकवटतो आनी मेल्या उपरांत ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गायनाचो अंक T43. Rosary